पेंडिंग वर्क हो उदकाचो आज सगळे लोक हॅपी आहा की आमचे सरान मोहीन सरान आज तांकां हे वर्क स्टार्ट केलें म्हणून कित्याक उदीक मीन्स बेजीक नेसेसिटी आनी वीच वी आर लॅकिंग एक्चुअली इन दीस एरिया. सो सरान बरो एफर्ट घालून आज तांकां तो काम सुरवात केला. विदीन आतां 2 म्हयन्यान ते उदीक येतले. सगळे लोक हॅपी आहा की सरान इतलो इनिशिएटीव घेवन हो काम आज स्टार्ट केलें म्हणून. आमी पळय फ्लॅटां घेतलेलीं तेन्ना आमकडे बिल्डरान एग्रीमेंटारूच बरोवन घेतलेलें की उदीक तुमकां आपण दिवपाक ना म्हणून आनी तुमी बोरवेलान मॅनेज करचें पडटलें म्हणून. ऑन दॅट बेजीस आमी आतां 8 वर्सां जालीं मॅनेज करता. बोरवेल प्लस टँकराचेर आमकां खूब खर्च जाता तरी सुद्दां वी मॅनेज इट. मागीर आमी आमच्या मोहीन सराक मेवले. मोहीन सरान आमकां एश्युरन्स दिलें. ताका सगळी आमी डिफिकल्टी सांगली वाय वी कॅनॉट प्रोसेस विथ बिल्डर बिकॉज देर इज अ एग्रीमेंट विच क्लियरली स्टेट्स दॅट वी आर नॉट एंटायटल फॉर government pipeline because pipeline was not existing here. Government pipeline was existing up to NSD there. आणि त्याच्या फुड्यानसून ती लोकांनी थोडी प्रायव्हेट हाडलेली आहा. पण आता पळय 200 mm डायाची पायपलायन पास जाला तितून खर्चूय जास्त आसलो अराउंड ओवर अ क्रोर. पण सरान आमकां गव्हर्मेंटाच्या एक्सपेन्साचेर ती एप्रूव करून दिली. वी आर व्हेरी थँकफूल टू मोहीन सर, our local MLA and minister. आयज लोक आमचे डेस्परेट जावन होप्स सुद्दां सोडलेलो तेंच्यांनी. पण हांव तरी एज अ चेअरमॅन हांवें तांकां सांगलेलें की होप्स सोडनाका म्हणून सराचेर, कित्याक सरान एक फावटी उतर दिवप म्हणल्यार तो करताच म्हणून. आनी आयज आमचो फूल कम्युनिटी वी आर हॅव्हिंग अराउंड 400 फ्लॅट्स हियर. 4 सोसायटीज आहा. एक सोसायटीन ब्लॉक्स आहाय. ब्लॉक A, B, C, D, E, F, G इतक्यो ब्लॉक्स आहाय. अशें करून 4 सोसायटी आहाय. 4 सोसायटीनी अशे A, B, C, D, E, F, G अशे ब्लॉक्स आहाय. सगळो लोक इतलो हांगा जमलाय. चड सगळ्यांक तुमी पयला आसतले कितले एप्रिशिएट केला तो सराक. आनी अशीच आमची उदरगत जावची म्हणून आमी मागतात. देव बरें करूं. हे हांवें तांकां उतर दिल्लें कशेंय करून हांव तांकां हे उदकाची लायन हाडून दितलो म्हणून. पळोवपाक गेल्यार हे एक्चुअली बिल्डरांचें काम आसता पूण तेणी करूं ना. आतां गेल्या 8 वर्सां ते सफर जाताले. तांकां उदो ना 8 वर्सां रावन आनी मागीर कशेंय करून ती लायन हाडपाचें काम आमी फायनली ती पास करून आतां काम स्टार्ट जातलें सोमारासून. म्हाका दिसता 2 म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीटूय जातलें आनी न्यू इयर येता म्हणल्यार तांकां उदकूय मेळटलें. आमी हे भाशेन प्रत्येक जाग्या प्रत्येक कडेन कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय पळय अशें कामां उरला ते आमी अवश्य करून दिल्ले आसा. लायट आसून दी उदक आसून दी हें 100% आसपा जाय. तिसरी आमची प्रायोरिटी आसा स्वेरेज लायन ते फ्युचराक तेंय आमी करून दितले. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.